गोव्यात आय टी क्षेत्रांतले दोन मोठे सायट्स आमी आयडेंटिफाय केले आनी थंय बरे आय टी प्रोजेक्ट येवचे म्हणून. भितर पेडणे तालुक्यात जी तुवें आसा गांव जे आमी सायटीर उबे आसात, थंय सादारण 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ताब्यान आसा सरकारची. तेका एक्सेसूय मारलेलो आसा, 20 मिटर रुंदीचो एक्सेस मारला. फुडलो भाग एक्सेसाचो उरला मेन रस्त्या वयल्यान हायवे वयल्यान येणारो. हांगा इलेक्ट्रॉनीक सिटी करप म्हणून प्रपोजल केले एक वर्सभर पासूनच चल्ला. केंद्र सरकार कडेन आसलोय तो. एक 2 दिसां पयलीं आमकां इलेक्ट्रॉनीक सिटीक हांगा एप्रुवलूय मेळ्ळा. ते इन प्रिंसिपल एप्रुवल मेळ्ळा. वीथ दॅट एप्रुवल आमकां कन्सल्टंटाक घेवन ताचें पूर्ण प्लॅनिंग भितरले कशें आसतलें हें करचें पडटलें. ताचे एस्टिमेट्स करून दिवं. कन्सल्टंट जशें आमकां सुचयतले तशे प्लॉट्स मारले वतले. ते प्लॉट्स काही प्लॉट म्हणून लिजार दिले वतले कंपनीक. आमी इमारती उबारतले, इन्क्युबेशन सेंटर्स, जंय खास करून जे पास आवट जाल्ले भुरगे आसतात आय टी क्षेत्रांतले तांकां स्टार्टअप्स करपाक मेळटले. प्लग एंड प्ले अशा पद्दतीन तांची वेवस्था जातली. हाच्या शिवाय ही इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणजे एसेंब्लिंग अशे वस्तू आसत किंवा टॅबलेट आसत, कॉम्प्युटर आसात, लॅपटॉप आसात, इलेक्ट्रॉनीक गुड्स एसेंब्लिंग मोर ऑर लेस किंवा जास्त प्रमाणात हांगा जातले.